Psalm chapter 59 verse 1. मुझ्या देवा, दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार, त्याच्या हातांतलो म्हाका राख. Psalm chapter 59 verse 2. वाईट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार, रक्ताक ताणयल्ल्याच्या हातांतलो म्हाका सोडय. Psalm chapter 121 verse 2. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार, ताणे रचला सर्ग आनी संसार. Psalm chapter 91 verse 1. तो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवीधराच्या सावळेन वस्ती करता. रोमन chapter 8 verse 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उजीर आसतना आनीकी आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? मॅथ्यू chapter 6 verse 33. देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. जोब chapter 22 verse 28. तुज्यो सर्व येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेर उजवाड फांकतलो. जॉन chapter 10 verse 10. सोर येता फकत सोरूंक जिवीश मारूंक आनी बिबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण, बरोवन वोमतोंच्या मापान ते मेळ्ळो म्हूण. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरस्पर भरपूर दिरव्याने भरलेले आपले आकाशचे घर उक्ते करतलो. 2 King chapter 4 verse 1 to 7. प्रवादाच्या पंगडाच्या एक प्रवाद्याच्या विधवीन एलिशा लागीं येवन म्हळें, म्हजो पोती तुजो सेवाक मेला. तो देव बिरांदेचो मनीस म्हूण तूं जाणाय, पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगां पुताक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला. एलिशान तिका विचारलें, हांवें तुका कशें कुमो करीत? तुज्या घरांत कितें आसा म्हणून म्हाका सांग. तिणें ताका जाप दिली, तुज्या साकरणी कडेन तेलाची एक बरणी शिवाय हेर कांयच ना. ताणें तिका जाप दिवन म्हळें, वोस आनी तुज्या सेसारा कडची आयदनां हाड. तितलीं तुज्यान हाडूंक जाता तितलीं. उपरांत पाटी येवन तुज्या आनी तुज्या भुरग्या फाटल्यान घराचें दार दाम. सकट आयदनांनी तेल वोत आनी तेल भरलेलें हर एक आयदन देगेक दवर. तिणें वचून तशेंच केलें. तिणें आपल्या आनी आपल्या भुरग्या फाटल्यान दार दांपलें आनी आपल्या भुरग्यांनी दिल्ल्या आयदनांनी तेल ओतलें. सकट आयदनां भरतच तिणें आपल्या पुताक म्हळें, म्हाका आनी एक आयदन हाडून दी. ताणें तिका जाप दिवन म्हळें, हांगा आनीकी आयदनां नात. तेन्ना तेल दिवचें बंद जालें. ती देवाच्या मनशाशी गेली आनी तिका म्हळें, वोस तेल वीक आनी रीण दिल्ल्या मनशाक पयशे फारीक कर. जे कितें उरता तें वापरून तुवें आनी तुज्या पुतांनी दीस काडयेत.